केलं. नमस्कार, हांव दिनेश. आज सरकारी प्राथमीक शाळा सातोडे केरी हांगासर आसा आनी आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती आनी आज हो जो ड्रायव्ह चलता स्वच्छताची मोहीम 15 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर पर्यंत आनी त्याच प्रमाणे आमची जी फाल्यां सरस्वती पूजन आसा आनी आज सगळे पालक शिक्षक सगळे तशेंच भुरगीं हेंच्यांनी मेळून हो जो परिसर आसा शाळेचो हो क्लीन केल्लो आसा. तसोच आनी बाकीचे आमची सजावट आसा ती चालू आसा आनी 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 हेजे फुडें अशेंच बाकीच्या पालकांकूय सांगता की ज्यो शाळा आसा माजी पालक आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी हांगासर फाल्यां उपस्थिती दिवची, आमचे देवीचें दर्शन घेवचें आनी अशें तुमचो जशें घर तुमी निवळ दवरता तसोच आपलो जी शाळा आसता हांगासर शिकोन गेल्ले आसतले तेंच्यांनी आपापले परिसर निवळ करचो. तशीच जी फुडें भुरगीं आसा ती प्राथमीक शाळेंनी घालची. आज सद्या सगळें चल्ला तें प्रायवेटायजेशन जाता. गरीब जे भुरगे आसतले तांकां फुडें शिकपाक कठीण जातलें आनी प्रायवेटा कडेन वळचें पडटलें. सो आमी वारंवार सांगत आसता, जागृताय करीत आसता आनी असो तुमचो पालकांचो तसोच शिक्षकांचो सहभाग लाभचो आनी फुडें आमची जी कामां आसा ती आमी कशी केल्या ती तुमकां दाखयतले हितून. जशें की आतां आमी भितरल्यांची सगळी सरावंडिंगां ती क्लिनींग केल्ली आसा. आतां भायली जी बॉर्डर उरल्या ती आतां फुडें क्लीन करतले आनी अशेंच तुमी सगळ्यांनी पालकांनी सुद्दां येवन हांगासर सहभाग करचो आनी ज्यो गोश्टी आसा पळय आमी जनते पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता. थँक्यू. स्टार्ट. ब्लॅक आहे मरे कलर असं असं ना शॉर्ट वयर तितलो नाही ओपन तो करू आता तो बटन पॉज पर्यंत दवर माहिती होय